बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मगाच्या भावानो भयणीनो, बाळक मरियेच्या नव्यानाचो निमाणो म्हणजे नवो दीस आज जावन आसा. आनी आयच्या दिसा मरी भुरग्यांनी वडिलांक विधेय जावंक शिकयता म्हणलो संदेश आमकां लाभता. मरी येता न्हू आमी विधेय पळोवन शिकता. तर ह्या सकाळच्या वेळार पवित्र सक्रामेंताची आराधनाक आमी हजर जाता आसतना गावन गीत तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळीस, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळीस, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता, सगळ्या सक्तीन तुजी सेवा करता, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा. तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो शिकवणदार, तूं म्हजी घटय, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो सोडवणदार, तूं म्हजो शिकवणदार, तूं म्हजी घटय, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजें रूप पळोवंक सोदता, सगळे सक्तीन तुजी सेवा करता, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा. परत आमी सोम्या सांगया. हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा सोम्या, हांगा हांव आसा, हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा. मगाच्या भावानो भयणीनो, किर्तनाच्या ग्रंथांत 119 किर्तन सक्कड किर्तनाच्या की भोव लांब किर्तन जावन आसा. आनी हें किर्तन देवाच्या धर्मशास्त्राची वाखणणी करता. देवाचे आदेश, देवाचे उतर आमच्या जिवितांत कितले मोलादीक जावन आसा. आनी त्या उतरांक आमी विधेय जावन चलता आसतना कसले सक्कड बेसांवां आमकां राखून आसात म्हणलें आमकां कळीत करता. आजय
या किर्तनांतली थोडे वाक्य आमी नियाळ करया. 4थ्या वळीतावन 8वी वळ हे 4 वळी आज आमी नियाळ करया आनी आमचे मागणे जावन ते आमी करया. किर्तनकार थंयसर सांगता, तुजे आदेश तुवें आमकां दिल्याय ते सत्रायेन पाळूंक फरमायलाय. देवान आमकां आदेश दिल्यात, आज्ञा दिल्यात, उपादेश दिल्यात, सत्रायेन ते आमी पाळच्या खातीर. आनी ह्या खातीर किर्तनकार म्हणटा, तुजे कायदे पाळूंक म्हजीं पावलां थीर आसूं. तुजे कायदे पाळूंक म्हजीं पावलां थीर आसूं. तुज्या सगळ्या आज्ञाक हांवें लक्ष दिल्यार हांव केदींच लजेक सांपडचो ना. तुजे नितीचे निर्णय शिकोवन खऱ्या काळजान हांव तुका अर्गां दितलो. तुजे आदेश हांव सदांच पाळटलो, म्हाका केदींच सांडू नाका. कितले अर्था बरीत उतरां किर्तनकारांची जावन आसा. तुजे आदेश हांव सदांच पाळटलो. तुज्या आज्ञाक हांव लक्ष दिवन त्या प्रमाणे जिवन तुका अर्गां दिवंक शेता. तुज्या आज्ञा प्रमाणे चलोवंक म्हजीं पावलां सदांच थीर आसूं. हे जावन दी आमचे मागणी ह्या सकाळच्या वेळार. आमी सोम्याचो मोग करूंक शेता. सोम्याचो आमी मोग करचो म्हळ्यार ताच्या उतरा प्रमाणे, ताच्या उपादेशा प्रमाणे, आदेश आज्ञा प्रमाणे आमी चलचे जावन आसा. आनी ताच्या आज्ञा प्रमाणे चलता आसतना धराळ आशिर्वादां बेसावां सोमी आमचेर वता. आमी ह्या संवसारांत बेसावाची व्यक्ती जावन जिवंक शकता. हे सत ह्या वेळार आमी वळखून घेवया आनी आमच्या काळजांत हांव सोम्याक आमी सांगया. आमच्या काळजाचो अत्रेग ताका आमी उगडाप करया. सोम्या, तुजो मोग करूंक हांव आशेता. म्हज्या जिविताच्या हर एका घडितांत तुज्या आश्राकाल आधाराकाल रावोंक हांव आशेता. तूं एकलो मात्र म्हाका म्हजो खरो आधार जावन आसाय. तूं एकलो मात्र म्हजो खरो आनी बरो गोवळी जावन आसाय. कित्याक तुज्या विने हांव कितेंच करूंक शकना. हे आमचे काळजाचे अत्रेग सोम्या मुखार आमी दवरया. गिता मुखांतर तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको O2 पान संको 189 पेज 189 O2. तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता. तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता. फाल्यां कितें घडत तें हांव नेना. फाल्यां कितें घडत तें हांव नेना. पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा. पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा. तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता. तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेता. आमचे हर एक दुःख, आमचे कष्ट, आमचे पिडा शिरांवरां सोम्याक आमी समर्पून दिवया. ताच्या मोगांत आमी सदांच स्थिर रावंक ताची कृपा मागया.
दुःखाच्या कोंडात संसार बुडून गेला, दुःखाच्या कोंडात संसार बुडून गेला, सुखाच्या राजाक तुझ्या भोवाशेला, सुखाच्या राजाक तुझ्या भोवाशेला, तुझो मोग करून सोम्या जेजू हांव शेता, तुझो मोग करून सोम्या जेजू हांव शेता. आमच्या सम्याक आमचो आसरो जावन आदर जावन आमी स्वीकार करया. म्हजे विने तुमी कांयच करूंक शकनात म्हणटा सोमी. ताच्या आश्रयाक सदांच रावून ताच्या कृपेन जियोंक तसो आदार मागया. तुझे विन कितें हांव करूंक सकना, तुझे विन कितें हांव करूंक शकना, तुझे शिवाय कोणूच आधार म्हाका ना, तुझे शिवाय कोणूच आधार म्हाका ना, तुझो मोग करून सोम्या जेजू हांव शेता, तुझो मोग करून सोम्या जेजू हांव शेता. सम्या तुझे दर्शन तू आमकां लाभय. तुझ्या शांतीन तुझ्या दयेन आमकां तूं चलोवन व्हर सोम्या. दर्शन दी सोम्या वडका कुतीन तुझ्या, दर्शन दी सोम्या वडका कुतीन तुझ्या, शांती लाभय दयेन आत्म्याक म्हज्या, शांती लाभय दयेन आत्म्याक म्हज्या, तुझो मोग करून सोम्या जेजू हांव शेता, तुझो मोग करून सोम्या जेजू हांव शेता, तुझो मोग करून सोम्या जेजू हांव शेता, तुझो मोग करून सोम्या जेजू हांव शेता. सोम्याचो सदांच मोग करून ताच्या मोगान थीर रावोंक आमी आशेत आसतना आज आमी प्रत्येक जावन धन्य देवाक अर्गां दिता. आमचे मदें जल्मा दिवस आचरण करच्या सर आमच्या भावा भयणी पासत तांकां सुमेसांक ह्या वेळार ह्या बोप सक्रामेंताक समोर आमी समर्पण दिता. आज जल्मा दिवस आचरण करतात मेलोरा डिसिल्वा मुंबय तावन, मरीना डिमेल्लो कल्वा थाने टाउन, लविना डिसोजा अत्तावर मुंबई मंगलोर टाउन, मेलिंडा मस्करेनस वसई टाउन, इजिदो डिसोजा मैसूर टाउन. तशेंच जिवितांत जाल्ल्या सर बरेपणा खातीर कृपे देण्या खातीर आज अर्गां दितात. मुरे माय पतेजून अर्गां दिता शांती नोरोना कुवेट, सांगात आज अर्गां दिता आश्विन आनी क्रिस्टल, टायटस दांतेस मुंबई, ग्रेटा डिसिल्वा शारजा. हे आमच्या भावा भयणी सगळे आमच्या कुटुंबांत आमी सबार पेसावा अनुभव केल्यात. प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी मुरियमाच्या नव्यानांत आमी भाग घेवन तिचो आधार विशेष रितीन आमी अनुभव केला. मुरी आमची कुटुंबाची मायज जावन आमी स्वीकार केला आनी तिच्या मोगांत तिच्या आश्रयाक सदांच रावोंक आमकां कृपा लाभल्या. ह्या खातीर सोम्याक आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, जय जय तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. मगाच्या भावनो भयणीनो, ह्या रितेरेच्या निमाण्या ह्या नव्यानाच्या निम्यान दिसा आमी आज नियाळ करचो विशय जावन आसा मोरी आमकां समेस्तांक विधेय जावंक आपोवणें दिता, विधेय जावंक शिकयता म्हणल्या विशयांत. पवित्र पुस्तकांत आमकां एक वर्तें सत उगडापें जाता.
पयत पुस्तक वाचता आसतना तवळ तवळ आमी समजत हांव देवाच्या उतरा मुखांतर की विधेयपणाक वर्ते आशिर्वाद आसा. विधेयपण धराळ मापान आशिर्वादां हाडटा आनी अविधेयपण शिरापाक कारण जाता. एक जर आमी द्वितीय नियम पुस्तक काडलें जाल्यार थंयसर 20 आनी 8 वस्वर थंयसर वाचलो जाल्यार हे दोन संगती भोव सोंप्या रितीन थंयसर आमकां कळीत केल्यात. इस्रायल परजेक सरस्पो देव म्हजे मुखान कळीत करता कसली सक्कट आशिर्वादां तांकां राखोवन आसात. तांणी ताच्या आदेशांक आज्ञाक विधेय जावन चलता आसतना ताचो थोडो भाग आमी हांगासर वाचता. सरस्पो देव म्हणटा आशिर्वादी जातलोय तूं शहरांत, आशिर्वादी जातलोय तूं गांवांत, आशिर्वादी जातलें तुजे कुडीचें फळ, तुज्या शेतांतलें पीक, तुज्या गोरवा पासराची वस्त्रां, तुज्या हिंडाची बकऱ्या पिलां, आशिर्वादी जातलें तुजें दालें, तुजें पीठ मळपाचें आयदान. आशिर्वादीत तूं भितर सरतना, आशिर्वादीत तूं भायर सरतना. तुजे विरोध उठलेल्या तुज्या दुस्मनां सरस्पो चलयतलो आनी तांकां तुजे आधीन करतलो. म्हाका अशें लांब थंयसर लिस्ट दिल्ली आसा आशिर्वादांची. देव धराळ मापान आमकां ताची आशिर्वादां दिवंक आशेता आनी ह्या खातीर आमी ताच्या आदेशा खाल जिये जाय म्हूण ताची आज्ञा जावन आसा. सा पेद्रूचें पयलें पत्र 5 वस्वर आमकां हें सत उगडापें करता. 1 Peter chapter 5. तुमी तरणाट्यानो तुमच्या वडिलांक खाल जाया. तुमी समेस्त ल्हानविकाय पंगून एकामेकाचे सेवाक जाया. कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा देव हंकाऱ्यांक पयस करता पूण खालत्यांक आपली दया दाखयता. देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी खालती करा. मोगाच्या भावना भयणीनो, आमी पळयता जंय विधेयपण या खालतेपण ना थंयसर सभा तराची घुसपट गोंदळ येता. आमी कुटुंबा जिवितांत पळोवंक जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, केदाळा भुरगीं आई बापायक वडिलांक विधेय जावन चलतात तस जाल्यार कुटुंबांत विशेश तराचें शांतीचें समाधानाचें वातावरण आसता. विशेश तराचें देवबिरान थंयसर तस जाल्यार कुटुंबांत दिसून येता. सोंसणीकाय सोडदोडू हें सगळें थंयसर उठोवन दिसता आनी सोडून घडल्या वेळार एकामेकाक बुकसून समजून घेवंक जिवंक साथ जाता. कुटाम खरेंच एक शांती समाधानाचें भंडार जाता. पूण म्हाका न्हू खंयसर विधेयपण ना थंयसर विशेश तराची अनाहुतां घडटात आनी ह्या वरवीं कुटुंबा जिवितच एक निराशेचें जाता. कुटुंबा जिवितांत जो संतोश समाधान आमी आशेता तो आमी सोडूंक शकना. ह्या नव्यानाच्या दिसांनी मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचें कुटुंबा जिवीत खरेंच एक समाधानाचें जिवीत, शांतीचें मोगाचें कृपेचें जिवीत जिवंक आमची आशा व्यक्त करता आसतना मोरी माय आमचे सांगात आसा हें आमच्या ओवरान म्हणून आमी समजून घेवया. मोरयेन तिचें कुटुंब एक समाधानाचें बिडास केलें. सदांच देवाच्या कुशेक तिणें खालती मान गेलो, देवाच्या आज्ञांक ती विधेय जाली आनी तेंच तिणें शिकयलें. भुरगो जेजू विधेय जावन वाडलो म्हूण पयत पुस्तक आमकां सांगता. आनी त्या कुटुंबांत जेजू मोरी जुजे ह्या कुटुंबांत एकामेकाक ते विधेय जावन जयत आसतना थंयसर देवाची ती वर्ती बेसांवां ताणें अनुभव केली. कश्ट आसलें, दूख आसलें, सबात जानवरां तांकां आयिल्लीं पूण समाधाने, शांतीन, मोगान, कृपेन ती जेली. तेच मोरी माय आमचे संगी आसा आमकां सदांच आदार दिवच्याक. तेच मोरये मायेच्या आदारा खाल आमची कुटुंबां बांदून हाडूंक आज आमी मोरये माये लागीं विनंती करया. आमा पासत विनंती कर बाळोक मोरये. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावल जमचे खातीर प्रार्थुया. मोगाळी माये तुवें देवाच्या पुताची आवय जावचे आपोवणे मोगान स्विकार केले.
ताका तुझ्या कुशव्यान घेवन ह्या संवसारी हाडून दिलोय. तुझ्या सगळ्या जिवितांत कश्टान वारां अडचण्यां मदें तूं बापाक विधेय जावन जियेली. आज आमी तुका मान करतना तुझ्या आदर्श कालसर आवय बापायनी जियेशें कर. सांगातास तुझ्या पुता जेजूचे आदर्श घेवन सर भुरग्यांनी वडिलांक काल जावन तांकां मानान लेखीशें कर. हे मागणें आमी करता तुझ्या कुशीन जल्माल्ल्या तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचो पवित्र आत्मो आमकां निरंतरी आमच्या कुटुंबांत विधेय जावन कृपेन जियोंकू तसो आधार दिता. सोम्यान आमकां त्या सत्म्याक बसयलां. स्वताचो पवित्र आत्मो आयलेल्या वेळार तो तुमकां संपूर्ण स्वताक व्हरून पायतलो म्हूण सोम्यान आमकां सांगलां. त्या सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्याक देवोवन ये वाळोवन ये म्हणून आमी ह्या वेळार आपयत आसतना आमच्या कुटुंबाच्या स सांध्यांक आमी ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखार समर्पण दिवया. जर आमच्या कुटुंबांनी अविधेयपण आसा, जर आमच्या कुटुंबांनी सडधडसो स्पिरीत ना, एकामेकाक खाल जावन जिवचो स्पिरीत ना, तर आमकां समी ह्या वेळार ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखार खालती करुया. पवित्र आत्म्यान भरून विधेयपणाच्या वाटेन सोमकोंक आदार आमी मागया. सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये वाळोवन ये. जे 20:4 143 पान. सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळोवन ये. 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 दी म्हाका मोग दी म्हाका नीत, दी म्हाका मोग दी म्हाका नीत. शांती समाधानेन भर जिवीत, शांती समाधानेन भर जिवीत. सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळोवन ये. सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळोवन ये. आमच्या कुटुंबांतले समस्या आमी सोम्या समर्पण दिवया. जांबरो सभास जण आमच्या कुटुंबांत पिडेंत आसात, डॉक्टरांनी आशा सांडलेली आसा, तसल्या पिडेस्तांक आमी भेटोवन दिवया. विशेषराचे अडचणी अनुभव करून आसा, फुडार विशयान खंत आसा, हे सक्कर सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. दी आमकां करू संतोष, दी आमकां मैपास, स्वधमनान दी आमकां उल्हास म्हणून पवित्र आत्म्याक उलो मारया. दी संतोष दी मैपास, दी संतोष दी मैपास. स्वधमनान म्हाका दी उल्हास, स्वधमनान म्हाका दी उल्हास.
सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळून ये सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळून ये. मागता आमी आज आमकां मागोवंक सगल्या सर आमच्या भावा भयणीच्या तेसो पासत अनिता दांतीस मुंबय टावन, फ्रेडरिक आनी फिलोमिना डिसोजा बॅरिन टावन, पेट्रिशिया फेर्नांडीस बेंगलोर टावन, अनिल शालिया आनी मरिया बेलतंगडी टावन, तशेंच सभार हेर भाव भयणीन आमकां फोना मुखांत कळीत केला. तांच्या विविध गरजा खातीर मागोवंक हर एकल्याक ह्या वेळार सोम्याच्या पांयातळे आमी समर्पण दिता. सांगताच मागे आमी आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाच्या मनशा पासत सोम्या जेजू थंय तांकां सस्नीक जिवीत लाभच्याक तांकां आमी समर्पण दिवया. ह्या वेळार प्रत्येक जणांचो आमी उडास करता. देवादीन कोसेस तावरो, विल्फ्रेड नाझरेथ, अलिस फेर्नांडीस, जॅक्सन रोनाल्ड रेगो, मेरी सिक्वेरा कुटुंबांत अंतरल्या पासत आज मागता लीना आल्फ्रेड मार्टिस बेंगलोर टावन. अंतरलेल्या सर्व पासत विनंती करता अश्विन आनी क्रिस्टल. मागता आमी देवादीन पंक्राशियोस पिंटो, हिल्डा डिमेलो, डेविड डिमेलो, रेमन डिसोजा, लेविस डिसोजा, स्टेफनी डिसोजा, पुलगेदर दात्म्याचो आमी उडास करता. प्रत्येक जावन आज मागोवंक सांगला मारिना पिंटो इस्रायल, सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, तशेंच रोशन लोबो बेंगलोर टावन. मागता आमी देवादीन कोसेस तावरो, ऑस्टिन पिरेरा, सिस्टर जेनेट, सिस्टर मोनिका, देवादीन क्लेमेंट फेर्नांडीस, देवादीन मेरी पिंटो, लूसी रास्किना, क्लेमेंट फेर्नांडीस, थॉमस कुटिना, रायमंड डी अल्मेडा, बेंजामिन गोन्जागा, मेरी अल्फोन्सो, रोनाल्ड पिंटो, मायकल मेनेझिस. आमच्या सर भाव भयणी सवय आमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्यांक आमी समर्पण दिवया. आमच्या कुटुंबाच्या हर एक संध्यांक आमी भेटया. आम्हा सुमेसांक सोसणीक कर, दयाळ कर, शगुनांनी भरून आमकां मोवाळ कर म्हणून पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया. कर सोसणीक, कर दयाळ, कर सोसणीक, कर दयाळ, शेगुनांनी भरून म्हाका कर मोवाळ, शेगुनांनी भरून म्हाका कर मोवाळ. सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळून ये. सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोन ये वाळून ये. आमकां समी खालती करून सोम्याचे आशीर्वाद स्वीकार करया.
प्रविष्ट गीतमी गव्या देवी गायन बखांत A22 पेज 27. संतोष भरीत काळजा आणि मोगा भरीत एकवटा भक्तीनाम सर्या भितर देवाच्या मंदिरा थंयसर दोगवाते मोचे नावी संगी मेळता थंयसर हावासा सदा तांचे मोदेगा जेजूचे उतर आमकां प्रेरण दितेले ताच्या नांवान आमी कितें मागतां तें मेळटले संतोष भरीत काळजा आनी मोगा भरीत एकवटा भक्तीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावानो भयणीनो जेजू सरशी त्याच्या परगट जिने वेळार सभार लोक येतालो आनी लोक कित्याक जेजू सरशी येतालो म्हूण एक सवाल आमी विचारूं जाल्यार आयच्या शुभवर्तीन आमकां हाका जाप मेळटा. 2 कारणां थंयसर दिल्लीं आसात लोक कित्याक जेजू सरशी येतालो गी म्हळ्यार. पयलें कारण जावन आसा ताची शिकवण आयकूंक देवाच्या राजाची बरी खबर दैवीक सत्ता तो कळीत करतलो ओपारी मुखांत्र ती शिकवण आयकूंक लोक येतलो. आनी दुसरें जावन आसा आपापल्या पिडे शिडेतावन गूण जावंक लोक येतलो. विविध तराच्या पिडे शिडेन कश्टोवचो लोक तो जावन येतलो या थोडे पटी हेर तांकां हाडून येतले अशें बरें पोन जोडूंक जेजू सरशी येताले. हर एक पोटी मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेवंक येता आसतना ही आमी उडास करूंक जाय. आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत जेजू थावन शिकोवन जोडता तो आमकां शिकयता सर्गींची राजाची ती बरी खबर परगट करता आनी दैवीक सत्ता आमकां उगडापे करता. आमच्या जिविताक जोगतें मार्गदर्शन आमकां तो दिता. मात्र न्ही आमच्या जिवितांत सभा तरेचे कश्ट दूख पिडा शिडा अनवरां हे सगळें आमी अनुभव करता आनी ह्या आमच्या परिस्थितींत आमच्या जिणेंत आमकां सम्यतावन बरेंपण जाय ताचें आदार जाय कृपा जाय बेसांव जाय ते आमी जोडटा भौशेश रितीन पवित्र क्रिस्ताच्या ह्या बलिदानांत. तर ह्या वेळार आमच्या काळजाचो जो अत्रेक आसा तो सम्या मुखार आमी दवरया. हें पवित्र बलिदान सम्याक मानवच्या रितीन आमी भेटोवच्याक आमचे पातक वळखून बक्षन आमी मागया. संगत आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगेव सदांच अंपार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेधार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर
मुकुट कर. प्रार्थुया. सम्या जेजू भाग्यवंत मरिये स्वांकार कुस्व दयाळपणी तुवें तुझें बिडा जावच्या विसून काडलोय. हे समायेच्या गोपांत देवसराच्या सगळ्या ताळण्या विरोध आमकां सदां राखण आनी आसरो मेळ्ळो. आनी आमी तुज्या उतरांक खालतीमान घालून विधेयपणी जियोंक आमकां आधार लाभो. उपकार आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो वापासुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससना. आमेन. साम पावलून कोलोसेकारां बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ता जेजूक तुमी सोमी म्हणून स्विकार केला देखून ताचे सवें जियोंक फुडें सरा. तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणें तुमच्या जिणयेचीं पाळां ताचेर रोमोवन दवरा. तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा. भावार्थांत थीर रावा आनी देवाक सदांच दिनवाशी जाया. लौकीक संप्रदाया प्रमाणें मांडून हाडलेले शिकवणेन आनी फकळ तत्वशास्त्रान कोणेय तुमकां भुलयनाशें सत्राय करा. हें सगळें पृथ्वेच्या मूळ तत्वांतावन उपजता शिवाय क्रिस्तांतावन आरंभ घेना. कित्याक ताचे थंय मात्र सगळी दैवीक संपूर्णता साक्षात्कारान बिडार करता. ताचेच उद्देशी जिविताचे संपूर्णतेक तुमी पावल्यात. तोच सोर अधिकाराचें आनी पदवेचें मस्तक. क्रिस्तांतय तुमकां सुन्नत केल्यात, पूण ती मनशांच्या हातांनी केल्ली सुनात न्ही. बगार तुमची पातकी कूड तुमचे तावन कातर न उडयल्या ती क्रिस्ताची सुनात. पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्त संगता तुमकां निकेपिल्यांत मात्र न्ही, ताचे शबेन तुमकां जिवंती उठयल्यान. कित्याक क्रिस्ताक मरणांतलो जिवंत उठयल्ल्या देवाचेर तुमी दवरलेल्या विस्वासा वरवीं तुमचे थंय हें सगळें घडलां. एक काळार तुमच्या अपराधांक लागून तुमी मेल्ल्यात आनी सुन्नत करूंक नासलेल्या कुडीन जियोवन आसलेल्यात. तरी देवान तुमकां नव्या जिवितान भरली. सर आमचे अपराध ताणें आमकां बक्षिल्यात. कायद्यासरी आमचे विरोध आसलेल्या अपराधाचें लेखपत्र ताणें पुसून काडलें आनी तें कुर्सार खिळावन नाश केलें. अधिकाऱ्यांक आनी पदव्यांक ताणें पाडाव केले आनी आपल्या जैताच्या परगट परिवारांत ताणें तांकां कैदी कशें व्हेलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. श्लोक. समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. हांव तुका महिमा दितां देवा म्हज्या राया. सदां काळ तुज्या नांवाक हांव वाकणटां. दिसान दीस तुका हांव दिन वाचतां आनी सासणाक तुज्या नांवाची स्तुती करतां. समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. समी दयाळ आनी काकुळदार, सोंसणिकायेन आनी प्रिती मोगान भरलेलो. समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगळ्या आपल्या रचनेतय कणवाळेन भरलेलो. समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सर्वेस्परा तुवें रचलाय तें सगळें तुजी स्तुती घातलें. तुजे भक्त तुका दिन वाचतले. तुज्या रासवडकायेची महिमा वाकणतले आनी तुजी व्हड व्हड कृत्यां ते नावाडतले. समेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात म्हणटा सोमी तुमी भायर सरन वचून बाळटा तसलें फळ दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या दिसांनी ते मागणें करूंक म्हूण एक दीस जेजू दोंगर चडलो
आणि ते सगळी रात ताणें देवा लागली मागण्यांत करचेली. दीस उजवाडता आसता आपल्या शिसांक ताणें शशी आपयले आनी तांच्या मदल्या 12 जाणांक वेंचून काडून तांकां धर्मदूत म्हूण नांव दिलें. ते 12 जाण हे सिमांव, जाका ताणें पेद्र म्हूण नांव दिलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव, फिलीप आनी बर्तलेम, थॉमस आनी मातेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी देशभक्त म्हणटा तो सिमांव, आनी जाकोबाचो पूत जूद, आनी उपरांत विश्वासघात केल्लो जुदास इस्कारियोत. उपरांत जेजू तांच्या सांगाता दोंगो देव येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय शिसाचो एक व्हड समो ताचे भोंवारी आसलो. तशेंच सगळ्या जुद्या प्रांतांतून, जेरुसलेम शहरांतून आनी दर्या किनाऱ्याच्या तीर आनी सिदोन शहरांतून एकठांय जाल्लो एक व्हड समो थंय आसलो. ताचें शिकोवन आयकूंक आनी आपआपल्या पिढ्याशिऱ्यांतली गूण जावंक जाय म्हूण ती थंय आयलेली. देवचाराची उपरार्थ भोगतली ती थंय येवन बरी जातले. जेजू तावन दैवीक सक्त बायसन समेस्तां गूण करतली. देखून तो लोकां जमो ताका आपणूक म्हूण उबारतलो. देवाची उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमच्या जिविताची फाळां आमी गूण सोम्या तें केदाळा रोमोवन दवरता तवळ हर एका जिविताच्या त्या परिस्थितीक आमी फूड करूंक शकता. एक इंग्लीश बरयणारा वापुरब्याच्या उतरान सांगलें आसा, लायफ इन क्रायस्ट इज एंडलेस होप, विदाउट हिम इट इज अ होपलेस एंड म्हणून. लायफ इज इन क्रायस्ट इज एंडलेस होप. सोम्या जेजू थंय आमी एकवटां जियेत आसतना कसली ती परिस्थिती जावं आमच्या जिविताचो भरवोसो आमी केदेंच सांडिना, केदेंच निराश जायना. पूण सोम्या जेजू थंय आमी जर जियेना तर ल्हान ल्हान संगती आमच्या जिवितांत आमकां कांगाल करतात. आमी निराश जाता, भरवोसो सांगता. म्हज्या भाव भयणीनो, संवसार आज भोव कराळ परिस्थितींत आसा. कोरोनात आसली पिडा सगळ्यांनी विस्तारल्या. सबाराच्या मोतींत एक परतान परत सवाल येता, केदाळा पर्यंत अशें आसतलें गी म्हणून. केदाळा पर्यंत आमकां आमी पयले कशें जेवण आसल्या त्या प्रमाणे आमकां जेव मेळटलें. केदाळा हे साज जातालें. सवाल मोगाचे न्हू, आमकां जाप सुलाबान मेळना. तज्ञ लागीं विचारलें जाल्यार सारकी जाप आमकां मेळना. पूण मोगाचे भाव भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू थंय आमी भावार्थान केदाळा थीर रावता. आमी कांगाळ जावचें, निराश जावचें गरज ना. कित्याक ताचें तें आमकां जाप आसा, तो आमकां सोलोवन व्हरता. तो आमचे संगी आसतना कितेंच आमकां उणें ना, आमी भिवची गरज ना. तेंच मोगाच्या भावनाच्या वांजेलांत आमी समजता. लोक जेजू सरशी येतालो, ताचें शिकोवन आयकतालो, ताचें तें एकवटांत रावूंक प्रयत्न करता. मोगाच्या भावना सोम्या तावन ती गूण करची सखत वाळटली आनी हर एकली बरेंपण जोडटलें. तर म्हज्या भाव भयणीनो, आमी सोम्या तें थीर रावया. आमचो एकवट सोम्या तें आमी घट करया. ताचे तें आमच्या जिणेची पाळां आमी रोमोवन दवरया. आनी सोम्या आमकां केदेंच निराश जावंक सोडचो ना. ह्या खातीर ह्या पवित्र बलिदानांत सोम्याचो आदार आमी मागया. आमची दुर्बोळी जिणी आनायल्या सर्ती देणी, स्वीकार कर आमची मागणी, आमची पवित्र कर काई. कस वावर आमच्या जिणेचो, संतोष तो आमच्या काळजाचो, भेटयता धनिया आमची
आमची दुर्बळी जिणी. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवें आमच्या सत सवानी गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर परविदा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया. हे तुमच्या हातूंतलें बलिदान आपल्या मनाकने महिमेक आमचे नेक्या पवित्रच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुताच्या आवयच्या जल्माच्या दिसाक तयार जावन ह्या दिसांनी आमी नवें करता आसतना ह्या वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासून ती देणी आमी तुका भक्तीन समर्पितांव आनी तुज्या हातांतली परतून ती घेतांव. ताचे वरवीं आनी सायबीन मायेच्या विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी भरो म्हणून आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वसूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेधरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नित्यसो आनी आमच्या फायद्याचो. बगेव नित्य ओंकारी मोरये आमच्या मायेच्या जल्मा दिसाक आमी तयार जाता आसतना एका थाळ्यान आमी तुका वाखणतांव, तुका वंदितांव, तुजी किर्ती आमी परगडतांव. आपल्या अर्पणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिणें संवसारा फंकयलो, तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा, तुज्या वैभवा. ओ सर्गीं तुका जय, ओ सर्गीं तुका जय, ओ सर्गीं तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 जय. ओ सर्गीं तुका जय, ओ सर्गीं तुका जय, ओ सर्गीं तुका जय. देवा आमच्या बापा, तूं बो पवित्र आनी आमचे तें बो मोगाळ देखून तुजे ते आमचे उपकारी म्हूण दाखोवंक उंडो आनी ताका सोवायन तुज्या मुखार आमी हाडटाव आनी आमच्या देण्याचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागताव. तस पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिवं. आपल्या मरणाचे आदले राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso gut pergetuya. Somya Jesu ami ho bundo kata. Ani he kal sintle pietav. Title pauti tu vaibhavan sir. Ami tuje maran परगडता. बापा,
जेजून आमकां करूंक सांगलां तें सत आमी करता तुज्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो उडास करून आमचे पसोत कुर्सार खिळायलेली ताची कूड आनी कुर्सार वारयलेले ताचे रगत तुका आमी भेटयता बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय तर ह्या जेवणां तुज्या पुताची कूड आनी रगत तूं आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां भोव करून फ्रांसीस आमच्या भगिन बापाक पिटर पावल आमच्या गोवळी बापाक हेरा सोमेश तुज्या गोवळ्यांक आनी मनियरांक सांबाळ म्हूण आमी मागता आमच्या मेल्ल्या ल्हान आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखान घेवन आमी विश्वासान परतता कश्टा दुखीक संपडलेल्या सोमेश तांची दया कर त्याचा देश नासल्या आमच्या क्रिस्ती भावा भयणीक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जाता आनी तुका आमी वाखणता त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पवनांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सौम्या जेजूचे कोटान सदांच आमी थीर रावच्याक सम्यान शिकयल्या मागण्या मुखांत सर्गींच्या बापा स्वादार मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज समख येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवारे सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली सर अनवरांतली खंत बेजारांतली पिडेशिरेंतली आनी कितें आमकां तुजे थावन एकामेकांत पयस व्हरता त्या सौर सक्त्यांतली संदर्भांतली आमकां तूं निवार ध्याय करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आनी बरी भलायकी आमकां तूं दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताची आनी बरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाठय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज आमकां तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान थंय रावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले तुजे कुशे प्रमाणे आमकां समेस्तांक शांती समाधान दी आनी एकवटान सांबाळ जोजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो माय मग गुत जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठोवया क्रिस्त शांती तुमकां देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सूख वेता आमचे ती जडते आनी खेस्त दिना जावं पूण आमच्या आत्म्याक मतीक आनी कुडीक भलायकेन वकास जावं पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासो संवसार येवन कुसार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो तो इस देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती आनी ह्या शेळयेत एकवटान रावचे आमी सर्व सुभागी सोम्या देवदेती येवचे म्हाका फावना पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं आमेन. Gisanko E15 page 55. Mucha mugan boro sumiyang kalzang kintai tukas makadiwun jini dandan kartai swagat mogal sumiyang काळजांत
सोम्या जेजूकू आमच्या काळजांत आमी स्विकार केला आसता मोगान ताका आमी स्वागत करया ताच्या कोठान रावूंक तसो आदार मागया मोगाळा जेजू Mogala Jesu, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत Tumbo Pavitra Sacramentante, करो सोजरसाय मुनाव पातयेता Cross Azara Simona Patieta, हांव सर वस्तू प्रास Haum Servus Tumpras, तुजो चड मोग करता Tuzo Serd Mokerta, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता and to come jet me and give Kasheta, जेजू ह्या घडये Jesu Yagri, तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसा तरी to come Pavitra Sacramentan give Kasadi, ओत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये At Megritin Muja Kalzantuye, तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन Tu Muja Kalzanda Simon Patio, तुका हांव वेंगून धरता Kaving under, आनी तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता and to Jete in Sampune Quadizata, जेजू तुजें ताव न्हू Jesu to Jeta, कितें हांवें वेगळ्या सार जावंक Kidding us some regular Sarzang, तूं म्हाका सोडिनाका Maka Sudinaka, आमीन Amen. प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा बघेवन अवकार मरयेचो उडास करून सर्गींचे जिवे दितल्या जेवणांत आमी आज वांटो घेतला ते संवकार मयेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या संगता ससनाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. गिसंको N15 page 187. Morta hitlani sodya pula ektai karya tanso ek mukut guntya ani ma ek divya vadun sodun tujhe na तुझी भक्तुदार जा मेळोन माय तुझे बेसा भागी जावाम सोका ओर्ता हिलानी सोद्या पुला एकटाय करया तासो एक मुकुट गोत्या आणि मायेक दिव्या सकळ सांगाता मेर्या सकळ लागीं सया आमचे ताळे एक करया मोये कोगळसिया मोगाळ पुता सोय अंपार मरी आशीर्वाद देवांका. भोवमोगाच्यानो आज 911 दीस फाल्यां मोंती सायबिणीचें फेस्त आमी करतले देखून फाल्यां आमी बोपय संक्रांतीचें आराधन दवरचें ना बगार 1 वर मिसाचें बलिदान आसतलें. मोंती सायबिणीचें फेस्त जाल्ल्यानच दुसऱ्या दिसा तावन आमी साल्वी म्हणजे दुखी सायबिणीच्यो 7 दुखी एका दिसा एका दुखी प्रमाणे दुखी सायबिणीच्या फेस्ता पर्यंत आमी नियाळ करतले. तुमकां समेस्ता देव बरें करूं.